तुये हॉस्पिटलांत 50 नर्स आनी हेर कर्मचारी मेळून 97 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान ही माहिती दिली। तशेंच हेर कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतले। तुये हॉस्पिटला खातीर सल्लागारूय नेमतले। बंदर कप्तान खात्यांत उपबंदर कप्तान पद भरपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। तुये हॉस्पिटलांत 50 नर्स आनी हेर कर्मचारी मेळून 97 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगला। तशेंच हेर कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतले। तुये हॉस्पिटला खातीर सल्लागारूय नेमतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगला। बंदर कप्तान खात्यांत उपबंदर कप्तान पद भरपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत सांगले। महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांच्या विमानात बारामतीत लँडिंगा वेळार अपघात जालो। ह्या अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांचे सयत 5 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पवार एका खाजगी चार्टर्ड विमानांतल्यान मुंबयच्यान बारामतीक वताले। त्या वेळार विमानांतल्यान लँडिंग करता आसतना हो अपघात घडिल्ल्याचें कळटा। येवपी जिल्लो परिशद वेंचणुकेचे फाटभुंयेर अजित पवार बुधवारा बेरेस्तारा बारामती भोंवडेर आशिल्ले। तांच्यो 4 म्हत्वाच्यो बसका आशिल्ल्याचें कळटा। ह्या खातीर ते सकाळीं विमानांतल्यान बारामती पावले, पूण विमानाचेर लँडिंग करता आसतना हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। हातूंत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांचे सयत 5 जाणांक विमान लँडिंगेच्या वेळार अपघात जावन तांकां मरण आयलें। महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांचे सयत विमानांत तांचे PA आनी हेर सहकारी अधिकारी आशिल्ले। युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभा आड फाटल्या 1 म्हयन्यासावन चिंबलकरांचें आंदोलन चालूच आसा। मुख्यमंत्र्याच्या आदेशा प्रमाण चिंबलच्या तोयार तळ्याचें सर्वेक्षण सुमार 3 दीस चालू आशिल्ले, जे बुधवारा अर्धमाथ्यार सोंपले आनी संबंदीत खाते निमणो सर्वेक्षण जे आसा अहवाल ते सरकाराक सादर करतले अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिलेली आसा। मजगतीं ह्या सर्वेक्षणा उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांजेच्या 6 वरांचेर युनिटी मॉल आंदोलकां कडेन संवाद साधून उरिल्ल्या प्रश्नांचेर चर्चा करपाची म्हायती मुखार येताली। मात चिंबलकरांनी आयज आमी मेळूंक शकना, आमचे कडेन सारकी कसलीच म्हायती ना, आमची बसका घेवन मागीर गरज पडले जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतले, मात आयज बसका घेवप शक्य नाशिल्ल्याचें तांच्यांनी सांगलें। काँग्रेसीत संघटनात्मक बदलांची तयारी चालू आसा। राज्यांत बेगीनूच 4 जिल्हा अध्यक्षांची नेमणूक जातली अशी माहिती काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिली। दिल्लीत जाल्ले काँग्रेसीच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांच्या बसके विशीं काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर उलयताले। येवपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आनी विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी, पक्षाचे सरचिटणीस KC वेणुगोपाल, गोंय प्रभारी मणिकराव ठाकरे, गिरीश चोडणकर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांची दिल्लीत बसका जाली। संघटना घटमूट करपा सयत विधानसभा वेंचणुकेची तयारी विशीं बसकेत चर्चा जाली। तशेंच येवपी नगरपालिका वेंचणुकेत समान विचारांच्या उमेदवारांचे घटमूट पॅनल तयार करपाचें आसा। काँग्रेसीत संघटनात्मक बदलांची तयारी चालू आसून राज्यांत बेगीनूच 4 जिल्लो अध्यक्षांची नेमणूक जातली अशी माहिती काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिली। कोलवा पुलिशेन गुळी वखदां प्रकरणा आड व्हड कारवाय करीत ह्या कारवायेंत पुलिशेन अमेरिकन नागरीक दुबावीत सुझान आपोलो हिका अटक केल्या। चरस आनी MDMA बाळगुपाच्या प्रकरणात आयतारा वार्का हांगासरल्या एका फ्लॅटांतल्यान अटक केल्ल्या दुबावीत प्रतीक बर्मन आनी आकाश सजीत हांकां गुळी वखदांची पुरवण करपाच्या प्रकरणा खाला हळदोणेचे रावपी अमेरिकन नागरीक सुझान आपोलो हिका अटक केल्ल्याचें कळटा। कोलवा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करता। गुळी वखदां प्रकरणात एका अमेरिकन नागरीक बायलेक ही अटक जाल्ल्याची कळटा। ही कारवाय कोलवा पुलिशेन केली। गुळी वखदां प्रकरणा आड ही व्हड कारवाय केलेली आसा। पुलिशेन अमेरिकन नागरीक दुबावीत सुझान आपोलो हिका अटक केल्यान ताब्यात घेतला। चरस आनी MDMA बाळगुपाच्या प्रकरणात तिका अटक केल्ल्याचें कळटा। एका फ्लॅटांतल्यान अटक केल्ले दुबावीत प्रतीक बर्मन आनी आकाश सजीत हांकां ती पुरवण करताली। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन
30 आनी 31 जानेराक गोंय भोंवडेर येवपाचे आसात अशी माहिती भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिली. नितीन नबीनाचे 30 जानेराक सकाळी 11 वरांचेर मोपा विमानतळाचेर आगमन जातले. 30 तारखेक आमदार कोर कमिटीची बसका घेतले. 31 तारखेक ताळगांवां मंडळाच्या कार्यकर्त्यांक ते मार्गदर्शन करतले अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले. 30 आनी 31 जानेराक भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हे गोंयां येवपाचे आसा अशी माहिती भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिलेली आसा. नितीन नबीनाचे 30 जानेराक सकाळी 11 वरांचेर मोपा हांगासर आगमन जावपाचें आसा. 30 तारखेक आमदार कोर कमिटीची बसका जातली. 31 तारखेक ताळगांवां हांगासर ताळगांव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांक ते मार्गदर्शन करतले अशें ह्या वेळार भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले. केंद्र सरकारान लागू केल्ल्या नेमांक लोकांनी पाळो दिवचोच पडटलो. दुचाकीचेर फाटल्यान बसप्यांक हेल्मेट एप्रील म्हयन्यासावन चालीक लावपाचो विचार सरकार करतले अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन दिलेली आसा अशी माहिती ताणें. मजगतीं मुखेल रस्त्यांच्यो आजून मेरेन कसल्योच कागाळी येवंक ना. सगळ्या रस्त्यांचे प्रस्न बेगींतल्या बेगीन तडीक लायतले अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन दिलेली आसा. अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर दुचाकी चलोवप्या सयत फाटल्यान बशिल्ल्यान लेगीत हेल्मेट घालप सक्तीचें अशें परिपत्रक जारी केलेलें आसा. ह्याच फाटभुंयेर गोंयांत येरादारी पुलीस जागृताय मोहीम घडोवन हाडीत ही सगळे लोकांक हेल्मेट घालपाची जागृताय करतले. एप्रिलच्यान दुचाकीच्या फाटल्यान बसप्यांक हेल्मेट घालप सक्तीचें जावपाची शक्यताय आसा. मंत्री माविन गुदिन्होन अशी माहिती दिलेली आसा. मडगांव नगरपालिकेन सुदारीत आनी वाडयल्लो सोंपो शुल्क घेवपा खातीर बुधवारा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बाजारांतली सुवात मेजपाक सुरवात केल्ली. मात आदलो मंत्री बाबू आजगांवकारान विक्रेत्या वांगडा रावन माप घेवपाक दिलें ना. प्रस्तावीत हे जे आसा प्रस्तावीत शुल्क वाड ते विक्रेत्यांक मान्य ना. हे दर जर लागू केले जाल्यार बाजार बंद दवरतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिलेली आसा. मडगांव नगरपालिकेन सुदारीत आनी वाडयल्ले सोंपो शुल्क घेवपा खातीर बुधवारा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बाजारांतली ही सुवात मेजपाक सुरवात केल्ली. मात आदलो मंत्री बाबू आजगांवकारान विक्रेत्या वांगडा रावन हे माप घेवपाक दिलें ना. प्रस्तावीत शुल्क वाड विक्रेत्यांकय मान्य ना आनी हे दर लागू केले जाल्यार बाजार बंद दवरपाची शिटकावणी विक्रेत्यांनी दिलेली आसा. PWD खात्यान नुवेचो रस्तो रुंद केला. थळाव्यांचो विरोध आसून लेगीत रस्त्यार कॉन्क्रिटाचे डिवायडर लावपाचें काम चालू आसा. पूण रस्त्याच्या सुरक्षे खातीर गरजेच्यो सुविधा करूंक नाशिल्ल्यान रस्तो हुबतना लोकांचो जीव धोक्यांत पडपाक शकता. डिवायडराचें काम आजून अर्दवट आसून लेगीत हो रुंद रस्तो येरादारी खातीर उक्तो कित्याक केलो असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला. थळाव्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण झेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर, रमलर, शिटकावणी बोर्ड वा येरादारी नियंत्रणा खातीर गरजेचे सुरक्षेचे उपाय करूंक नात. रस्तो रुंद केल्ल्यान लोक गाडयो वेगान चलयतात. खंयच सुरक्षीत क्रॉसिंग नाशिल्ल्यान नागरिकांक रस्तो हुबतना जीव मुठीत धरून वचचें पडटा. कार्मेल कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक ह्या परिस्थितीक तोंड दिवचें पडटा. सुरक्षे विशीं सगळ्यो उपाय येवजण्यो करच्यो अशी मागणी सध्या थळावे करपाक लागल्या. कुर्डी वाठारांत येवपी बंदारा प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. ह्या बंदाऱ्याक लागून रोयिल्ली पिकावळ नश्ट जातली असो भंय थळाव्यांनी उक्तायल्लो आसा. सरकाराच्या जाग्याची आमी कर भरपाक सुद्दां तयार आसात. ताका लागून थळाव्यांनी उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराची भेट घेतली आनी पुराय घडणुकेची सविस्तर म्हायती दिली. उपरांत सगळे सरकारी प्रकल्प रद्द जावंक शकनात तरी लेगीत घडणूक सुवातेचेर वचून पळोवणी करतले अशें आश्वासन मंत्री शिरोडकर हाणें तांकां दिलेलें आसा.
दिल्ली सरकार आणि CGTMSE हांचे मदीं जाल्ली कबलात तरणाटे आनी स्टार्टअपा खातीर खूब म्हत्वाची आसा अशें दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान सांगल्या. दिल्ली सरकार आणि CGTMSE हांचे मदीं जाल्ली ही कबलात तरणाटे आनी स्टार्टअपा खातीर म्हत्वाचें आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. दिल्लींतले लाखांनी तरणाटे वेवसाय उद्देग वा सेवा क्षेत्रांत बऱ्या विचारांनी फुडाकार घेवपाक सोदतात, पूण आर्थीक आदार नाशिल्ल्यान तांकां आडमेळी येतात अशें दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान सांगलें. करारा प्रमाण तांकां रीण मेळटलें आनी ही येवजण स्टार्टअप आनी MSME खातीर एक व्हड फरक करपाक शकता. ह्या प्रक्रियेंतल्यान लोकांक 10 कोटी मेरेन रीण घेवपाक मेळटलें आनी ताचो 1 लाखा परस चड लोकांक फायदो जातलो अशें दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान सांगलें. ह्या येवजणे खाला केंद्र सरकार 75% ते 90% गॅरंटी कव्हरेज दितले अशें तांचें म्हणणें आसा. अदानी डिफेन्स कंपनीन ब्राझीलांतल्या मुखेल विमान निर्मात्या एम्ब्रायर कंपनी वांगडा इतिहासीक भागीदारी केल्या. हे भागीदारी खातीर भारतात प्रादेशीक विमान उत्पादन युनिट स्थापन करतले, जाका लागून आत्मनिर्भर भारताक गती मेळटली अशें विमान उद्देग, गुंतवणूक आनी रोजगारांक चालना मेळटली. आनी ह्या प्रकल्पा खाला एम्ब्रायराचे प्रादेशीक जेट विमान जे आसा ते भारतात तयार जातले, जातूंत 70 ते 146 प्रवाशांक बसपाची सुविधा आसतली. ही भागीदारी भारताच्या विमान येरादारीच्या फुडाराक नवो आकार दितली आनी संवसारीक विमान उद्देगात घटमूट करतली अशी माहिती मुखार आयल्या. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाणें गोरखनाथ हांगासर गोरखनाथ मंदिरात जनता दर्शन ह्या सुवाळ्यात तांच्यांनी वांटो घेतलो. ह्या कार्यक्रमात लोकांच्या समस्यांचे निवारण तांच्यांनी केलें. विविध क्षेत्रांतल्यान वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोक आपल्यो समस्या घेवन उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्या ह्या जनता दर्शनात आयिल्ले. जांच्यो समस्या सुटाव्यो करपा सारक्यो आसात तांची समस्या थंयच्या थंय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी सुटाव्यो केल्यो. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे लोकांच्यो समस्या आनी तांचें निवारण करपा खातीर ही विशेष जनता दर्शन घेतात आनी ह्या जनता दर्शना खातीर एका खासा कक्षाचें आयोजन करतात. एक नामनेचे कवी कुमार विश्वास हांच्यांनी अशें म्हटिल्लें आसा की ताज महालाक मोगाचें प्रतीक मानपाक ते तयार ना. ताज महालाक मोगाचें प्रतीक मानपाक कवी कुमार विश्वास हाणें न्हयकार दिलेलो आसा. तांच्या मतान ताज महल हें एक कबर आसून शाहजहानाच्यो जायत्यो बेगम आशिल्ल्यो अशें तां म्हणटात. ताज महालाक मोगाचें प्रतीक म्हणचे बदला ताणें दशरथ मांझीचे मोगाचे कथेक म्हत्व दिवचें अशें ताणें म्हटलेलें आसा. त्याच बरोबर बिहार किंवा प्रभू श्रीरामाचे ज्यो कथा आसा तातूंतल्यान प्रेम दर्शायतात ताचेर ते खरे आमच्या भारतांतले मोगाचें प्रतीक आशिल्ल्याचें तांच्यांनी म्हटिल्लें आसा. कुमार विश्वास हे एक नामनेचे कवी आसात. तांच्यांनी ताज महालाक मोगाचें प्रतीक म्हणपाक खर न्हयकार दिल्लो आसा. उत्तर भारतांतल्या कांय राज्यांनी मुसळधार पावस सध्या पडिल्लो आसा. अयोध्या हांगासर मुसळधार पावसाचें आगमन जालें. ह्या पावसाक लागून जनजीवन लेगीत थंय विस्कळीत जाल्ल्याचें पळोवपाक मेळ्ळें. साधारण जनजिविनेचेर प्रभाव जाल्ल्याचे ह्या पावसाक लागून कळिल्ल्याचें कळटा. तापमान लेगीत मातसो देंविल्लो आसा. सध्या उत्तर भारतांत जोरदार कडाक्याची थंडी पडिल्ली आसतनाच ह्या मुसळधार पावसाचें आगमन उत्तर भारतांतल्या कांय वाठारांनी जाल्लेलें आसा. अयोध्या हांगासर पावसाच्या नेटांत हे जनजीवन तांचें विस्कळीत जालें, जाका लागून कांय लोकांक येरादारी करता आसतना आडमेळी येवपाक लागल्यो. अचकीत पावस आयिल्ल्या कारणान रेनकोट वा छत्री लोकां कडेन उपलब्ध नाशिल्ल्यो.
वास्को शारात पे पार्किंग लागू करपाचो मुरगांव पालिकेचो प्रस्ताव सध्या स्थगीत केला. थळाव्या लोकांकडल्यान हाका तीव्र विरोध जाले उपरांत येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन हो प्रस्ताव फाटीं घेवपाचे निर्देश दिले. शारात सोबितीकरणाची कामां चालू आसात. तातूंत पे पार्किंग सुविधा केली जाल्यार नागरिकांची गैरसोय जातली. सोबितीकरणाची कामां पुराय जाल्या उपरांत पे पार्किंग सुविधा जातली अशें पालिकेचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगलें. पार्शेत बेकायदेशीर रेंव घुसपुपाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. हांगासर हो व्हडलो प्रश्न तांच्या मुखार उबो ठाकिल्लो आसा. गांवच्या अस्तित्वा खातीर वायदोंगर गांवकारांची ही लढाय चालू आसा. पार्से पंचायतीच्या सगळ्या वांगड्यांनी तेंको दिलेलो आसा ह्या प्रस्तावाक. सिद्धनाथाक तांच्यांनी गाराणें घातले. संबंदीत कारवाय करिनात जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ह्या लोकांनी दिलेली आसा. पार्सेवासियांनी पार्शेत सध्या बेकायदेशीर रेंव घुसपुपाचो व्हडलो प्रश्न ते गांवांत उप्राशिल्लो आसा. गांवच्या अस्तित्वा खातीर वायदोंगर गांवकारांची ही लढाय आसा ते मुखार सरिल्ले आसा आनी तांच्यांनी ह्या बेकायदेशीर रेंव घुसपुपाच्या धंद्याक तीव्र विरोध केलेलो आसा. प्रलंबीत मागण्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान बँकांनी देशव्यापी संप केलो. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स खाला पणजेच्या आझाद मैदानाचेर बँक कर्मचाऱ्यांनी निदर्शनां केली. बँक कर्मचाऱ्यां खातीर सप्तकात 5 दीस काम आनी 2 दीस सुटी लागू करची म्हणून तांची मागणी आसा. सध्या बँक कर्मचारी सप्तकात 6 दीस काम करतात. तांकां आयतारची सुटी मेळटा. ह्या शिवाय म्हयन्याचो दुसरो आनी चवथो शेनवार बँकेक सुटी आसता. मात सगळे शेनवार सुटी दिवची म्हणून ह्या युनियनाची मागणी आसा. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून काणकोणच्या एका वेवसायिकाक 5 लाख रुपयांची टोपी घातल्या. ह्या प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान सूरज पेंडसेक अटक केल्या. दुबाविताचेर हाच्या आदीं गोंयांत 8 आनी कर्नाटक आनी महाराष्ट्रात दरेकी 1 गुन्यांव नोंद आसात. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून काणकोणच्या एका वेवसायिकाक 5 लाख रुपयांची टोपी घातिल्ली आसा. ह्या प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान सूरज पेंडसे हाका अटक केलेली आसा आनी ह्या दुबाविताचेर हाच्या आदीं लेगीत गोंयांत 8 आनी कर्नाटक आनी महाराष्ट्रात दरेकी 1 अशे गुन्यांव नोंद आसात. दर्यादेगेवयले राज्य म्हणून ग्रीन आनी ब्लू इकॉनॉमी मुखार व्हरपाक गोंय कटिबद्ध आसा. सागरी संसाधनाच्या जबाबदारा बरोबर आनी जबाबदार वापरा बरोबर क्लीन एनर्जी आनी शाश्वत उदरगत फुडें वचपाक जाय. हो समतोल आमचो फुडार थारयतलो, आर्थीक वाड करतलो, पर्यावरण संरक्षणाक आदार दितलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. तशेंच 2050 मेरेन 100% रिन्युएबल एनर्जी कडेन वाटचाल करपा खातीर गोंयांत क्लीन एनर्जी रोड मॅप तयार केल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. इंडिया एनर्जी सप्तक 2026च्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले.
वारका घोळी वखदाच्या संदर्भात पुलिसांनी 2 जाणांक अटक केल्या. दुसऱ्या प्रकरणात कोलवांतल्यान बेपत्ता जाल्ल्याची म्हायती मेळिल्ले अल्पवयीन चली उतोर्डा सापडले. NIT कुंकळी चोरी प्रकरणांतल्या आरोपींचोय पुलिसांनी सोद लायला. जाल्यार काणकोण हांगासर कारवारांतल्या एका दुबावीत चोरान इस्रायल बायलेची 2 भांगराच्यो सरपळी चोरिल्ल्या प्रकरणात पुलिसांनी अटक केलेली आसा. राज्यात गुन्यांवकारी घडणुकांनी भर पडत आसा. काणकोण एका इस्रायली बायलेच्या गळ्यांतली सरपळी चोरपाच्या प्रकरणा संदर्भात 23 वर्साच्या तरणाट्याक पुलिसांनी कारवाय करीत कारवार हांगासर ताका अटक केली. ताचे कडल्यान 2 भांगराच्यो सरपळी जप्त केलेल्यो आसा. अरबी दर्याच्या देगेर आशिल्ले गुजरातांतले पोरबंदर आता पर्यटनाचे एक केंद्र थारपाक लागिल्लें आसा. पर्यटनाचेर आदारीत उदरगत ते थंय करपाक लागला. माधवपूर दर्यादेगे वयल्यान विकसीत केल्ल्या दर्यादेग वाठारांत आपली सैमीक सोबीतकाय तिगोवन दवरून आंतरराष्ट्रीय पर्यटन हांगासर आकर्शीत जावपाक लागला आनी त्या प्रमाण थंय सुविधाय उपलब्ध केलेल्यो आसा. नितळ दर्यादेग, बरे चलपाचे मार्ग आनी पर्यटकांक अनुकूल वातावरण हांगा येवपी लोकांक एक अस्मरणीय असो अणभव हांगासर हे प्रदान करता. सकाळी भोंवप आनी सांजे वेळार आकर्शीत लायटिंग ह्या वाठाराची आनीक सोबीतकाय वाडयता. पोरबंदर फक्त दर्या पुरते मर्यादीत ना, जाल्यार ते महात्मा गांधीजींचे जन्मस्थळ आसा. ताका लागून हो वाठार जो आसा तो सुद्दां पर्यटकांक आकर्शीत करपाक लागिल्लो आसा. उत्तराखंडांतल्या हरिद्वारांत गारांच्या वांगडाच व्हड पावसान लेगीत हाजेरी लायली. हांगासर पावसा सयत झेल पडपाक लागलो. गारांची बरसात हरिद्वार हांगासर जाल्लेली कळटा. ताका लागून तापमानात खूब उणाव जालो. अशा तरेची ही गारा जी आसा ती रस्त्यार पडपाक लागली. असो गारांचो पावस जो आसा तो हरिद्वार हांगासर पडलो आनी सगळ्या वाठारांत थंडी जी आसा ती आनीक वाडली. पावसाक लागून थंडाय थंय वाडली. हो झेलाचो बर्फाचो पावस हरिद्वार हांगासर पडिल्ल्याचें कळटा. हरिद्वारांतलें तापमान 19 ते 10 सेल्सियस अर्दताय हाचेर पाविल्लें आसा आनी सकाळी थंय खर वड लेगीत पडटा अशा तरेचें वातावरण सद्या हरिद्वार हांगासर आसा. राजस्थानाच्या ढवळपूर हांगासर अचकीत व्हड पावसान हाजेरी लायली. ढवळपूर हांगासर जायत्या सुवातींनी उदक लेगीत भरले. ताका लागून जनजीवन विस्कळीत जाल्ल्याचें कळटा. येरादारीत लेगीत आडमेळी येवपाक लागल्यो. घरां आनी दुकानांनी उदक रिगिल्ल्याचें कळटा. ताका लागून ह्या पावसाचो सामोरो लोकांक करचो पडलो. राजस्थानाच्या ढवळपूर हांगासर मुसळधार पावसान अचकीत हाजेरी लायली. ह्या अचकीत पडिल्ल्या पावसाक लागून वेगवेगळ्या वाठारांनी तशेंच रस्त्यांचेर उदक तुंबलें, जाका लागून जनजीवन लेगीत थंय विस्कळीत जालेलें आसा. उत्तर भारतांतल्या जायत्या वाठारांनी आयज पावसान अचकीत हाजेरी लायली. अयोध्या त्याच बरोबर राजस्थान लेगीत हांगासर पावसान हाजेरी लायिल्ल्याचें कळटा. उत्तराखंडांतल्या चामोली हांगासर व्हडा प्रमाणात झेल पडपाक सुरवात जालेली आसा. चामोली झेल पडपाचें दृश्य खूब मंत्रमुग्ध करता. हे मनोरंजक देखावे पळोवपा खातीर व्हडा प्रमाणात पर्यटक हांगासर ह्या दोंगुल्ल्या वाठारांनी आतां येवपाक लागिल्ले आसा. ह्या झेलाक लागून चामोलीची सोबीतकाय आनी पर्यटकांक आकर्शीत करपाक लागल्या.